शाळेच्या भुरग्यांक माध्यान्ह आहार दिवपाचे बिडार अक्षय पात्र फ्रंट रनर. स्त्री शक्ती रेशीत शिक्षण खात्यातली सुत्रां म्हणटात 2 दिसात कॉन्त्रात कोणाक ते जातले जाहीर. राष्ट्रवादी फुटली. अजित पवाराचो 29 आमदारां सयत बीजेपीक तेको. जालो उपमुख्यमंत्री. अजित म्हणटा राष्ट्रवादी आपली, सिंबॉली आपले. शरद पवार म्हणटा हो प्रकार आपल्याक नवो न्ही. आता एक मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्री. डबल इंजिन सरकार आता ट्रिपल इंजिन. महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उलयलो. एनसीपीच्या आमदारान महाराष्ट्रात केला ती गजाल नवी न्ही. 1986 अशीच परिस्थिती आयिल्ली. एनसीपी चीफ शरद पवार म्हणटात ताणे पार्टी केली घटमूट. एनसीपीचे गोंय युनिट शरद पवारा बरोबर. महाराष्ट्रातले राजकीय अस्थिरतेचेर गोंयचे राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष जुजे फिलिपाची प्रतिक्रिया. उटंगाराक लागून राज्यात लोकजीण विस्कळीत. घरागाड्यांचे झाडा पडपाचे, रस्त्यार गाडयो स्कीड जावन ॲक्सिडेंट जावपाचे प्रकार चालूच. आम आदमी पक्षाचे मोहल्ला क्लिनिक गोंयांतूय. नॅशनल डॉक्टर्स डे निमतान बाणावले उक्ते. आमदार वेंजी म्हणटा आपण दिल्लीत करून दाखयला, ते गोंयांतूय करता. खेळा मळावेल्यान राजकारणा मेरेन ऑलराऊंडर इमेज केल्ले आमदार जितान दाखयले आनीक एक कसब. शेतकारांबरोबर देवलो. जिताक थाम रोखपाची कळाशी. जांचो कोण नसता तांकां देव मनशाच्या रुपान धाडटात देवदूत. मोने जाती खातीर सेजल आनी श्रद्धा एंजल्स. माजरा सुण्या खातीर चलयतात उपचार केंद्र. साळगांवकर फुटबॉल क्लब सिनियर लेव्हलाच्या फुटबॉलांतल्यान एक्झिट घेता म्हूण बोवा. जीएफए म्हणटा साळगांवकर ग्रासरूट फुटबॉलांत आसतलो. शंकवाकाराक साळगांवकराच्या कमबॅकाची आशा. देशात कोविडाच्यो नव्यो केसी 53. एक्टिव्ह केसी 1490. गोंयांत एकूय नवी केस ना. एक्टिव्ह केसी 5. म्हापशा आकय टँकराचो सेल्फ ॲक्सिडंट. गाडयेक वाट दितना मोकली कडेक. टायर गटारात. ड्रायव्हर सेफ. तीन पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत इस्तेव वार्ड 5 हेमंत शेठ, पारशा वार्ड 7 अजित मोरजकार, धर्मापूर शिर्ली टफ फाईट, मिंगेलिना कारवालोचे एका मतान जैत. गुजरातात खुबशे सुवातेर बुट्टी. 11 जाण सोंपले. हवामान खात्याकडच्यान फुडले 3 दीस उटंगाराची शिटकावणी. लोकांक थाकाय ना. संसदीय स्थायी समितीची आज समान नागरी कायद्याचेर बसका. वेगवेगळ्या जावणदारांकडच्यान विधेयकाचेर घेतले मतां. अमरनाथ यात्रेक कडक सुरक्षा बंदोबस्त. ड्रोन विरोधी पंगड, बॉम्ब शोधक टीमी सयत लष्करान केली सुरक्षा कडक. मिशन गगन यानाचे रिकव्हरी पंगडाच्या पहिल्या गटान कोची पहिल्या पावण्याची ट्रेनिंग केली पुराय. इस्रो टेस्ट लॉन्चात गट जातलो वांटेकार. सुप्रीम कोर्टाचे कामकाज आज सावन सुरू. 22 मे सावन 6 सप्तक कोर्ट आशिल्लो बंद. लेबनॉनाक 4-8-2 गोलान मारून भारत सॅफ फुटबॉल चॅम्पियनशिपीचे फायनलीत. फाल्यां भारत आड कुवेत फायनल.
शेअर मार्केट रेकॉर्ड हायचेर बंद. निफ्टी 19,340 बंद. बँक निफ्टी तर रेकॉर्ड. सेन्सेक्स 65,205 बंद.